धोणाचे धोण जे आमचे माध्यम आसा न्ही होमखण आनी धोण ते धोणानूच कांय प्रमाणात हांगासर मस्ती केली अशी म्हाका आयकपाक जाता. हे आतां इन्सिडंट जाता पळय अश्यो गोश्टी ती धोणाची तितकी जबाबदारी पब्लिकाची तितकी जबाबदारी की आमी आमी देवी श्रद्धाळू आसतना देवीचें दर्शनाक येता आनी देवीचे भक्त असल्या कारणान व्रत इतके 5 दिसांचे व्रत करतात त्या प्रमाणे कशें संपन्न जावचें व्रत आनी कशी जात्रा जावची ही तेंची तितकी जबाबदारी आहा. लास्ट कितें आसता की मिसमॅनेजमेंट म्हणटा पुलीस गव्हर्मेंटाचेर जबाबदारी घालता हें बरोबर न्ही. म्हाज्या मतान कितें काही गोश्टी अश्यो जाल्यो की जोणा भितर दोन ढकलाढकली जाली. व्हिडिओ म्हाजे कडेन आसा जाल्यार दाखयता तुमकां मागीर की ढकलाढकली जाल्या नंतर कितें जालें की हांगसर एका दुकाना पर्यंत आयले ते बेत लागले कोणाचें आनी बल्ब फुटलो ताका हें जालें शॉक आयलो आनी तेच्या नंतर भलतोच निरपराध लोक तितून चिड्डून गेलो. हितून जे धोण आहा न्हू ते देवीकूच उरले. धोणा मदीं वाद असतात, झगडी जातात, लोकांच्यो धोणा विशीं कागाळी वाडटात. उत्सव धोणांचो तांणी शिस्तीन वागचे, बरी देख घालची म्हूण उलो. पूण हे इन्सिडंट जालां तें धोणाच्या मदीं जालां आनी तेंच्या हितून गुन्यांवान हे गोश्टी घडल्या. एक्सिडेंट्स आसात की ते लोकूय उलयतात आनी धोणा भितरूच जे सिनियर जे आसा जाणटे लोक आसा ते अशें उलयतात की आमचे जे कांय धोण आसात तेच मस्ती करता अशें म्हणून. हाजे फुडें धोणांक कितें तरी हें करतले काय नियम घालून दितले काय अशें कितें आसा? आमी कितें ह्या बाबतीन आमी अशें ठरयता की प्रत्येक माटवान वचून तांकां आवाहन करतलें आनी हेच्या पयलीं आवाहन केल्लें आसा की जात्रा ही तेंची लोकांची पब्लिकाची देवीची ही लयराईची जात्रा पळय पब्लिकाची धोणाची तेन्ना ती धोणानूच ती बरे भशेन करूंक जाय. अशें नाका जाल्यार आकांत दांडव करूं येना. कौला वेळार लोकांनी शिस्त पाळची, सहकार्य करचें म्हूण उलो. प्रशासनाच्या मार्गदर्शना खाली कमिटीन मॅनेजमेंटान पुरे प्रयत्न केले. त्या खातीर हांव विनंती करता हेका भाविकांक भक्तगणांक धोणाक की जे कौल प्रसादाक येता तेंच्यांनी देव मंदिरां वयता ते दिसा किंवा इतर कौल प्रसाद येता तेन्ना की एक स्मूथ हें करचें सहकार्य करचें आमकां इतकीच प्रेमाची विनंती. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.